आमच्या जिवितांत सगल्यांक ओजी आसात, म्हणजे कोश्ट आसात, आटेविटी आसात, त्रास आसात, संकोश्ट हें सगल्यांक आसाच. कोणाच्यान म्हणूंक जायना म्हाका कांयच ना, आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स. वी हॅव जाते पडे आमी जी कोण म्हणटात आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स, एके भाशेन तांच्यांनी ते कोश्ट फुडो करूंक जायना धांपून दवरतात आनी भायल्यान दाखोवड करूंक सोदतात नो आय एम फ्री फ्रॉम ऑल ट्रबल्स बिकॉज दे डोंट नो हाव टू फेस देम. आनी ह्या खातीर प्रितीशा भावडीनो, आयचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार जो शांत आनी ल्हानवीक काळजाच्या जेजूक आमचे कोश्ट भेटोवया. प्रितीशा भावडीनो, आमचें हें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेता तेदना हे कोश्ट हो खुरीस जावन आसा आमच्या क्रिस्ती जिविताचो आनी आमच्या भावार्थाचो विशेष भाग. आनी ह्या कुरीस हो कोश्ट ना जाल्यार आमच्यांनी आमकां क्रिस्तांव अशें म्हणूंक जायना. इफ यू डोंट एक्सेप्ट द क्रॉस, म्हणजे जे कोश्ट आमचेर येतात ते हांव तरी एक्सेप्ट करिना, बांदून घेवंक सोदिना, जाल्यार म्हाका म्हज्यांनी म्हणूंक जायना दॅट आय एम अ कॅथलीक, आय एम अ क्रिस्टियन, आय एम अ फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट, हांव जेजूचो पाटलावदार. आय कॅनॉट से दॅट. म्हज्यान म्हणूंक जायना, कित्याक हांवें मुख्य आनी विशेश भाग क्रिस्ती जिविताचो नाकारला.